मंगळा भाव भयणीनो, फारिजियो धर्मशास्त्री जेजूचे जिवीत एका नाकारताले, बरें जिवीत नाकारताले, कितें ना कितें ताचे जिवितांतल्यान वायट पळोवंक सोदताले. ती तशें लोकांत हांवें बी तशेंच करताले आनी लोकांच्या जिविताक भार घालताले, जिन्सा भाशेन कायदे काडटाले. तर एक असो मनीस तो म्हणटा सगळ्या मनशां मदें जावं तो एकदम वायट ताचे मदें बरें आसा. देवान आमकां सगळ्यांक बरीं रचल्यान आनी एकदम बरो मनीस कितलोय बरो जावं ताचे मदें वायट आसात. आनी सो आमकां दुसऱ्या मदें वायट आनी बरें कितें तें विचून काडूंक आमी कोण? देव आमचो जावन आसा जुईज. एक मनीस फ्रँक मिहालीक म्हणटा, एक काणी सांगता. एक मनीस खंय ताका रोमान वचूंक जाय आसलें, पाप साहेबाक मेळोंक जाय आसलें आनी देखून ताणें जायते पयशे एकठांय केले प्रवासाक, ते टिकेटीचे पयशे दिवंक आनी थंय रावपाक. तो सो पूण इतालिया वयच्या आदीं तो पयलो बार्बेरा लागीं गेलो बरो हेअर कट घेवपाक, केंस कातरूंक. आनी तो असो केंस कातता आसतना बार्बेरा लागीं उलयता आसतना तो बार्बेर कितें ना कितें ताच्या जिवितान वायट पळयतालो, बरें उतर कांय ना ताचें. सो बार्बेरान ताका विचारलें, तूं इतालिया कसो वयतलो? ताणें जबाब दिलो, इतालियन एरोप्लेनान वयतलो हांव. शी ते एअरप्लेनान वचूं नाका, म्हाका एकदम तिडक भोगता, तेंची सेवा बरी न्हय. बरें, मागीर तूं रोमान आसतना कितें करतलो? रोमान आसतना म्हाका पाप साहेबाक भेट दिवंक खुशी, हांव पाप साहेबाक मेळोंक वयतलो. आरे तूं पाप साहेबाक थंय तुका मेळोंक मेळटा, तूं कोण? तूं सादो मनीस, तूं कोणूच न्हय आनी तुका पाप साहेब मेळटलो? सो 1 म्हयनो आनी 2 आठवडे जाले उपरांत, म्हणजे 6 सोमनां जाले उपरांत तो मनीस परतून ताच्या देसान वयता आनी परत केंस कातरूंक वयता आनी ते बार्बेराक मेळटा. सो तो बार्बेर म्हण ताका विचारता, तुजी रोमान ट्रीप कशी जाली? तो म्हणूंक लागलो, हांव ते इतालियनान एअरप्लेनान गेलो आनी तांची एकदम बरी सर्वीस, म्हाका आराम आनी म्हजी जर्नी बरी जाली. तसोच हांव एका हॉटेलान रावलो थंय इतालिया, हिल्टन, आनी थिंगा तांणी बेस्ट रूम सर्वीस दिली आनी ते सगळे ते इतालियाची म्हजी ट्रीप एकदम बरी जाली. मागीर तूं पाप साहेबाक मेळोंक ना? वय, हांव पाप साहेबाक मेळ्ळो. हांवें ताच्या अंगुठीची रिंगाची किस घेतलो. तुवें पाप साहेबाक तुका भितर घेतलो आनी तुवें ताच्या हाताचो उमाव घेतलो आनी मागीर पाप साहेबान तुका कितें सांगलें? मागीर त्या मनशान ताका उतर दिलें. पाप साहेबान आपल्याक पळयलो, म्हणपाक लागलो, आरे तुका तुजे केंस कोणें कातरल्यात? एकदम बुरशेपणान कातरल्यात. सो मोगळा भाव भयणो, आमच्या जिविताचो प्रवास आमकां जायत्यो आडखळी येतात, दूख त्रास आमकां सोसूंक पडटा. तरी देवान आमकां बासयला, तो आमच्या बरोबर आसा आनी आमी ताच्या जिवितान वांटो घेतला बावतिजमा वरवीं. जेजूच्या मरणांत दुश्कोश्ट त्रासान आमी वांटो घेतला. आमी मेल्या पातकाक आनी पुनर्जीवन जाल्या, पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा. सो ह्या पवित्र आत्म्याच्या घोटायेन आमी
सर्गींचें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक शकता आनी जेजून तें आमकां बसयलां. सो कितले आमी पातकी जावं आमकां देवान आपल्या इमाजीन रोचल्यात आनी देवा भाशेन जावंक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं शक्ती दिता. तो सांत पौलान सांगला ते भाशेन देवाचें जिवीत जिवंक देव जावन आसा मोगाळ आमकां पातकांतलो बक्षिता, आमकां तो ताची कृपा दिता सासणीक जिवीत जिवंक. सो हें मनान धरून आमी सदांचें जिवीत जिवंक एकामेकाक आदाराक पावूंक देवाचो मोग करता तसो पेल्याचो मोग करून सासणीक जिवीत ह्या संवसारांत अनुभवूंक ह्या मिसांत आमी कृपा मागुया.